आयज आमच्या गोंयच्या एस.टी. भावांमध्ये आमी म्हटल्यार जाता एक काळो दीस असो, कारण आयज आमच्या पार्लमेंटान लोकसभेत स्पिकरान जे एस.टी. रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन बील इंट्रोड्यूस करपाचे आशिल्ले आनी स्पिकर येवन आपल्याचे चेरार बसता म्हटल्यार ओपोजिशन पार्टीज जे आमी म्हणटात काँग्रेस आनी ताचे हिंदी अलायन्स हाणें बोवाळ केलो. बोवाळ करून करून डिस्टर्ब केले लोकसभा आनी स्पिकरान जायते प्रयत्न केले तांकां सांगपाक हें एक हिस्टॉरीक बील एस.टी. बद्दल गोंयचे हेका तुमी सपोर्ट करपाक आपूण इंट्रोड्यूस करता पूण दिवंक ना. बोवाळ जाली आनी त्या स्पिकरान मागीर हावस एजंट करचें पडलें आनी म्हाका सांगपाक इतले काळजाक दूख भोगता की हे काँग्रेस जे म्हणटाले की आमी एस.टी. पासत जायते केलां जायते कोत्ता. हांव तुमकां आतां सांगपाक सोदतां आमचे एस.टी. भावांक आयज तुमी कितें जालां तें पळयलां. हेच काँग्रेस जे फोटींगपणां उलयताले आतां जाल्ले लोकसभेंत की आमी एस.टी. रिजर्वेशना पासत बील मांडटले आनी कितें कोत्तले आनी हो तांचो MP सावथ गोवाचो कॅप्टन विर्यातोन सांगिल्लें आपूण उलयतलो म्हूण. आयज तूं आशिल्लो लोकसभेंत आनी तुजी पार्टीन कितें तुज्या पार्टीचे MPन कितें केलां तें तुवें पळयलां. तुवें तांकां सांगोंक जाय आसलें तुजे MP तुजे पार्टीचे लिडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी आनी तुजो पार्टीचो प्रेसिडेंट खारगे हांकां तुवें सांगोंक जाय आसलें की हे गोवाचे लाँग पेंडींग इश्यू आशिल्लो इतले वर्सांचो इतले डिकेडचो हो प्रश्न बील येता आनी तुमी ताका सपोर्ट करचें आनी जी बोवाळ करता ती बंद करची म्हूण. पूण हांव हे कॅप्टनाक सांगूंक सोदता तुकोडे करूंक जावंक ना. हेजेर कळटा तुमी काँग्रेस पार्टी मुट्टी फक्त फोटींग आश्वासनां दिता आनी मायनॉरिटीक यूज कोत्ता. हांव परत म्हणटा मायनॉरिटीक तुमी यूज कोत्ता. मायनॉरिटीक यूज करून तुमी आमचे एस.टी. कॅथलीक लोकांक यूज करून तुमी इलेक्शनां लास्ट जिखले. पूण अशें करून आतां तुमी तेच तुमकां वोटींग केल्ले तांकां तुमी बॅक स्टेप केलें. सो हांव काँग्रेस पार्टीक सांगता तुमची लोकांक ही फोटींगपणां सोबे माजार दिश्टी पडली आनी व्हिडियोज आसात पार्लमेंटाचे. सो तुमी ही फोटींगपणां सोडून दियात. हांव आतां सांगपाक सोदतां 2003 अटल बिहारी वाजपेयी आमचो प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो सोंपोन गेल्लो आनीक आमचो सावथ गोवाचो MP रमाकांत आंगले बाब आशिल्लो आनी गोंयचो CM मनोहर पर्रीकर आशिल्लो. तेन्ना तांणी इलेक्शनाक आश्वासन दिल्लें त्या टायमार रमाकांत आंगल्यान आनी मनोहर पर्रीकर आपल्याचे तर गव्हर्मेंट जालें आनी आपल्याचो MP येयलो जाल्यार आमी एस.टी. तुमकां स्टेटस दितले म्हणून गावडा कुणबी वेलीप दंगस आनी ताणें उतर पाळलें आनी तियांनी आमकां 3 जातीक गावडा कुणबी वेलीप हांकां एस.टी. स्टेटस दिलो. दंगस भावांक आमच्या कांय कारणाक लागून मातशे फाटीं पडले ताचो प्रयत्न चालू आसा. ते उपरांत आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आनी गोंयचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेच भायर आमचे पार्टीचे लिडर्स जशे परी स्पीकर गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचो रमेश तावडकर, आमचे आमदार गणेश गांवकार, आमचे आदले मंत्री आनी आमदार बाब गोविंद गावडे हाणें जायते आमच्या एस.टी. लोकां पासत जायते केलां आनी आमचे एस.टी. ज्यो स्किम्यो जाल्यात जितले स्कीम आतां आमी घेतात गोंया ते आमचे BJP सरकारानूच केल्यात. सो हांव आतां फुडेंय सांगता आमचे तर गोंयचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जातलें जाल्यार ओन्ली मोदी गव्हर्मेंटांच्यानीच करूंक जाता आनी BJPनूच आमकां न्याय दिवपाक जाता. हे फोटींग काँग्रेस आनी ताचे अलायन्स आसा तांकां हांव सांगूंक सोदतां तुमचे फोटींगपणां लोकांक कळ्ळीं. तुमी आयज कितें पार्लमेंटान जालां तें लोकांन सगळ्यान पळयलां. सो दुसरे फावटी तुमकां हक्क ना एक एस.टी. लोकां कडेन वोट मागपाचो आनी हांव एस.टी. भावा भयणी कडेन मागतां हे काँग्रेस पार्टीक येता त्या इलेक्शनाक लढो शिकोवपाक जाय आनी ताचे जितले अलायन्स पार्टनर आसात तांकांय घरा धाडूंक जाय. हे फक्त एस.टी. लोकांक यूज करता लास्ट जशे
परी लास्ट टायम 2022 लोकसभा इलेक्शनाक ताणें आमच्या भावाक यूज केले थोडे एसटी लोकांचे. सो हांव एसटी लोकां कडेन मागतां तुमी हे काँग्रेसान ताचे अलायन्स पार्टनराक देख शिकोवंक जाय आनी येता ते पावटी तांकां जशें लास्ट टायम धाडला तशें घरां धाडूंक जाय.